मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवंक मागता. आज इगर्ज मता भगवंतू मगदलाची मोरी हिचें स्मरण करता आनी ह्या वक्तार कडी जावन ह्या महान संतीनेचेर आमी थोडो नियाळ करूंक फावो, कित्याक थोडो गोंदळ आसा. गोंदळ प्रत्येक जावन थोड्या आर्टिस्टा मुखांतर उदेरलो या थोड्या फिल्म डिरेक्टरा मुखांतर उदेरलो तसलो. थोडे ते बादी डॅन ब्राउन म्हणल्या एका बरयणारान बरयल्लें एक कादंबरीचेर आदार जावन एक फिल्म आयिल्लें धा विंची कोड म्हणून. आनी त्या धा विंची कोडांत मोरी मगदलेन आनी जेजू मदें संबंध आशिल्लो, तांचें लग्न जाल्लें आनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत मोरी मगदलेन फ्रांसाक गेली आनी थंय तिणें भुरग्याक जल्म दिलो आनी ताच्या उपरांत आजुनूय तिची संतत आसा म्हणले तसली एक फटकिरी गजाल, एक काल्पनीक गजाल प्रगट केली आनी जायतीं पातयेली, जायतीं क्रिस्तवां युवजनांय पातयेली. हें एका बदलेक सगळ्या चरित्रेंत मोरी मगदलेनाचें नांव जायते फावटी सूख रितीन वापरलां. आनी एका वाटेन पळोवचें तर जाल्यार ही मोरी मगदलेन कोण? कित्याक मोरी म्हणलो नांव जायते फावटी येता
आणि बेथानियाची मोरी आसा, मागदलाची मोरी आसा, जुआवाच्या 8व्या अध्यायात आमकां पळोवंक मेळचे तसली प्रद्वार करतना शिरकोन पडलेली तसली स्त्री आसा. लुकाच्या 7व्या अध्यायांत जेजूच्या पांय भिजवून ते पुसले तसली पातकी स्त्री आसा. तशेंच 7 देंवसार दवंडयिल्ले तसली ती स्त्री आसा. जेजूचे पांय सुगंध द्रव्यान माखिल्ली स्त्री आसा. आनी एका कुशीन मार्था आनी मोरी आसा. जिवंत जेजूक पयले भेटले तसली स्त्री ती मोरी आसा. तशें खंयची मोरी काल कितें म्हूण गोंदळ घुसपट गोंदळ जावची साध्यताय आसा. आनी ह्या खातीर आज ह्या श्रेश्ठ सांतिने विशयान थोडो वेळ समजून घेवया. 2006 इस्वेंत जुलयाच्या 23 तारखेर आमचो आदलो पाप साहेब पापा बेनेडिक्ट 16व्यान मोरी मगदलेना विशयांत एक उतर सांगलें. तो म्हणलो, अ डिसायपल ऑफ द लॉर्ड. Mary Magdalene is a disciple of the Lord who plays a key role, a lead role in the Gospels. मोरी मगदलेन सोम्याची एक अपोस्तल, एक शिस आणि वांजेलांत एक मुखेल पात्र ती खेळटा. तर ह्या मुखेल पात्रा विशयांत थोडो वेळ आमी समजून घेवया. आनी आमच्या खातीर ही समजून दिवंक आसात आमच्या मदें माणिक बाब ज्योत तावरो, आमचो कार्मेलितांचो सुपेरियर. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव तांकां स्वागत म्हणटा. वेलकम टू यू. माणिक बाब ज्योत तावरो पवित्र पुस्तकांत प्रवीण आतां जोडलो तसो आपले पवित्र पुस्तकाचें शिकप संवसारांतल्या श्रेश्ठ युनिवर्सिटींत पवित्र पुस्तकाचेर शिकप दिवची श्रेश्ठ युनिवर्सिटी बिब्लीक मंत आपणाचें उंचलें शिकप जोडलेलें आसलें. आनी त्या खातीर आमचे सर्व घुसपट गोंदळू ते कंडी जावन आज निवडायताले. तुमच्या समेस्तांच्या नांवे हांव परत फादर ज्योत तावरो तुमकां हांव स्वागत मागता. पयल्यान फादर, आज आमी मोरी मगदलेनाचें फेस्त संभ्रमतना पयल्यान आमच्या मतींत आसतो तो गोंदळ मोरी ह्या नांवा विशीं आनी जायत्यो मोरी आसात तांचे विशीं आमकां इल्लीशी समजून दिया म्हणून मागता. फादर दीप, तुजें सवाल न्ही जावन बरें पूण न्ही जावन कश्टांचें जावन आसा. कित्याक आमच्या हाती आसा नवो टेस्टमेंट, थंयसर आसा मोरयेची 12 मोरयांचें नांव. आनी आमी चिंताव की एकल्यान हें बरयलेलो बूक देखून आतां एकलो बरयता तर ती मोरी ही मोरी सगळी आमी सांगता गुंतून आमच्या मतीन एक सिंप्लिफिकेशन प्रोसेस हा जाता. आमी खरें म्हणटा ताका सगळी इक्वल करता, तें सोंपें करता समजोवचे खातीर. आनी सदांच तशें घडचें स्वाभावीक जावन आसा. कित्याक चिंतया, एकलो विगार शर्माव दिता आनी सांगता मोगाच्यान हांव पोर पेद्रूच्या घरा गेलो. पेद्रू त्या दिसा पेद्रू विशयान सांगता, पूण खंयचो पेद्रू म्हूण विचारल्यार तो पेद्रू ना. पूण एक मनीस आसलो, पूण पेद्रू म्हणून एक नांव दिलें. तातूंत चरित्रेंत एक बेज आसा, तातूंत एक अंश आसा, पूण ताचे डिटेल्स सदांच तातूंत मनीस चड ताका इम्पॉर्टन्स दिना, ताका महत्व दिना. एक काणी बरयता आसतना, कित्याक एक काणयेंत एका नरेटिवांत एक वांजेलांत ह्या दोणयेची लांबाय कितली आसली, उदकाची गुंडाय कितली आसली म्हणून सांगच्या बदलाक जेजू त्या माचव्यार बसून गेलो. जेजू थंय चड ते फोकस त्या देखून जेजून केल्लें, जेजूच्या उतरांचें म्हत्व, जेजूच्या उतरांचो अर्थ ताका एवांजेलिस्टांनी ताका म्हत्व दिलां आनी दुसऱ्या संगतींक चड दिवना. आतां एक घडीभर रावून कशें वांजेल उद्भव जालें म्हूण आमी चिंतया. आमी चिंतचें एकलो दाण आमी आतां वांजेल आसल्या बरोबर पयलें आमकां जेजूच्या जल्मा विशीं शिकोवन मेळ्ळ्या. जेजू हातूं बेथलेहेमांत जल्मालो म्हूण ताचे विशीं आमकां मातेव आनीक लूक दोनी वांजेलांत सांगतात. मार्क आनी जुआंव दुसरे वटेन जेजूच्या उद्भवा विशीं आमकां म्हायती दितात. जुआंव सांगता
देवाचो शब्द आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो म्हणून सर समजा तांचो ल्हान सुरू करतात वांजेर जेजूच्या ल्हानपणांतावन ताच्या वाडावडी आनी तशें येवन जेजूची उतरां जेजूची कृत्यां जेजूचे वपारी जेजूची शिकवण तें जाल्या उपरांत जेजूची आजापां जाल्यार उपरांत कडेक जेजूच्या मोरना आनी पाशांव मोर्न आनी जिवनपणाची चरित्रां पूण आमी चिंतया आमी आमकां त्या शिसांच्या जाग्यार गेल्यां तर पयलें मेळचें आमकां जेजूची जल्माची कथा न्ही बगार जेजूच्या पाशांवांची मोर्नाची आनी जिवनपणाची कथा त्या दृश्टेन जेजूचे सर्व जिवीत ते पळयतात त्या देखून तांकां चड म्हत्वाचें जे आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा जेजू आमचे पसून मेलो आमचे पसून कुसार किडायलो आनी आमचे पसून कश्ट वचून तो कडेक मरून जिवन जालो. तर वांजेलांचे शेवट या मूळ तो मिस्तेर परगडचो जेजूचे मरण आनी जिवंतपण परगडचें तो शेवट त्या शेवटाक पूरक जावन हेर संगती बांदून हाडच्यो जेजूचो जल्म आनी हेर सर्व संगती तश्यो बांदून हाडल्यो. तुमी सांगूंक शकतात की मोरी ह्या त्या शेवटांत एक ल्हानसो एक पात्र खेळटा. बायबलांत प्रत्येक जावन नव्या तेस्तमेंतांत एक विचित्र म्हळ्यार स्त्रियांचो पात्र चड म्हत्वाचो कित्याक हेरा धर्माच्या पळयल्यार त्या 2000 वर्सां आदीं आनी की आदी म्हाका चिंत्या उत्पत्ती ग्रंथ बरयता आसतना जाल्यार विचित्र तरान बायबल चरित्रेंत स्त्रियांक एक अभिमानाचो आनी घनाचो पात्र दिला. पयल्याच वावसरान तितलेंच आमी दिसता चिंत्या आदांव उठता आनी सांग पळयता म्हज्या आडांचें आड मांसाचें मांस म्हणून एका स्त्रियेक तो त्या लायता म्हणजे आपणाचें म्हणून घेता आपणाचें समान म्हणून तो घेता आनी थंय जावन आसा पयले सुवातेर ते बायबलाचें सत की मनीस दादलो मनीस आनी बायल मनीस समान जावन आसा. त्या देखून तांचे पयले देव सकळ मन जातीक मुखार आमून हाडटा आनी तांकां आदांव नांव दिता नांव आनी तें तांचें नांव जाता पूण ताका समान आसली एकच एक मन जात थंय ना. मन जातीक आनी मनशाक एक संबंध आसा पूण तो संबंध केदींच एका तराचो न्हय फकत स्त्री आनी दादलो मनीस तांचे थंय एका तराचे प्रत्येक बांदवपण आसा आनी ते बांदवपण सगळ्या बायबलांत थंय दिसून येता. नव्या तेस्तमेंतांत आतां आमी तुवें सांगलें त्या कोण तो डॉन ब्रावन ताचें फिल्म डॉन ब्रावन आज येता मोगाचें न्हू तिसऱ्या शेतमानांतावन 5व्या शेतमानासर एपोकॅलिप्टीक एंड अपोक्रिफल गॉस्पल्स म्हण आसात. आमकां 4 वांजेर म्हूण आमकां मेळटात ते पुर्विले जावन आसात. हांवें पयलें सांगूंक सोदले प्रमाणे पयले त्या शिसांनी जेजूच्या मोर्नांनी जिवनपणाची कथा ती एकामेकाक वापरून उतरांनी बरोवन कांय किसलें बरोवन आसलें उतरांनी पशार केली. उपरांत जेनीच्या तांचे जेजूच्या उतरांचें कलेक्शन केलें एक उतरांचें वेपारींचें या शर्मावांचें म्हणून एक कलेक्शन केलें आनी कडेक जेजूच्या जल्माचें तो भाग चरित्राचो तांणी तो कलेक्ट केलो. पवित्र पुस्तक प्रत्येक जावन नवो सल्लो कसो उदेलो जेजूचे तो महान वांटो मरण आनी जिवंतपण परगट करचो उद्देश जावन आसलो तोंडपाशी तो प्रसार जालो. थोड्या वेळा उपरांत बरोवंक सुरू केलें काणया रुपार जावंक पुरो वपारी रुपार जेजूच्या सांगण्या रुपार आनी ताचे उपरांत सांगता गेले आनी पवित्र इगर्ज माता 4 वांजेल मान्यते आसलेले तसले पवित्र आत्म्यातान प्रेरीत जाल्ले तसले आनी ह्या मुखांत चड आनी चड ते पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन भरलेलें पुस्तक म्हणून मान्यता घेता. ह्या 4 वांजेलां भितर जेजूची संपूर्ण वळख आनी भावार्थ आमकां आसा पुरो
पूण ताच्या बराबर आणखी साहित्य वांजेल आसात. मोरियसो वांजेल आसा, सान थॉमसाचो वांजेल आसा, मागदलाच्या मोरियसो आसा, जाकोबाचो वांजेल आसा, अशे विविध वांजेल हेरांनी बरयल्ले हे आसा. मुखार आमकां पळोवंक मेळटा. ते पाद्र्याक उल्लेख केले. ते वाचल्यार ह्या डॉन ब्राउनाचे फिल्म कांयच नाही ताच्या मुखार. कित्याक त्या वेळार जेजू थंय अभिमान, या पेद्रू थंय अभिमान, या मरी मगदलेन थंय अभिमान असो लोक एक डुप्लिकेट नवो तस्तामेंत करूंक प्रयत्न करता. हांवें केलें हॅरी पॉटरा विशीं बरयचें. चिंत्या हॅरी पॉटर बारी सगळ्यांक नावादीक जावन आसलो आनी एकलो हॅरी पॉटराची काणी आनी एक करून नवे सबरो ताका तें जावं येताच. आनी कोण एकलो बरोवन तें डुप्लिकेट करून कॉपी करून या ताचेंच एक म्हणल्यार थोडी सातां आसूं पुरो तातूं जाल्यार तें चड कमर्शियल इंट्रस्ट चड आनी म्हजें नांव हें हांवें हेरांक ते दीस म्हणून आपणाचें कन्विक्शन, आपणाची समजोनी हेरांचेर थापच्या खातीर. आनी थोडे फावटी एक कमर्शियल इंट्रस्ट लोकां मदें एक इंट्रस्ट क्युरियोसिटी काय म्हणटा तुका कोंकणींत क्युरियोसिटी म्हळ्यार एक या ते झगडांक म्हळ्यार आमकां फिल्मां पळोवचे आनी कितें जाता आनी कितें जाता हो थंय घे तशें घे वय घे म्हणून तसले संगती येतना लोक चड आनी चड उर्बेन पळयता. त्या देखून तसले आतां हांवें डॉन ब्रावन आनी थोड्या उपरांत आनी एकलो ब्रावन येता. ताच्या उपरांत ताची काणी येवन आसतलो आयल्यात येतल्यो आनी दाखयल जातल्यो. व्हडलें काय ह्या वेळार एक ल्हानसो एक दाखलो दिवंक आशा येता. थोडे तेंप आदीं द पॅशन ऑफ क्रायस्ट फिल्म आयिल्लें आनी त्या पॅशन ऑफ क्रायस्टाक आमी ते फिल्म पळोवंक आमी थिएटराक गेल्ल्या आनी थिएटरान कांय चड लोक नातलो, कांय एक 100-150 लोकां भितर. आनी थंय आमकां एक अजाप म्हळ्यार एक सदां एक 5 या 6 मुस्लीम चलयो बुरका घालून आयल्यो. आमकां अजाप अरे ही पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळोवंक ही कित्याक आयल्या म्हणून. मागीर अर्द्या वेळार इंटरवलार ती उठोवन गेली, तांच्या संगत आनी थोडे चले आसले उठोवन गेले. मागीर आमकां समजलें पॅशन म्हणलो शब्द आनी एका रितीन अर्थ करून काण गेल्लो. जेजू विरोध कितें की इंट्रस्टिंग त्या संगतीचे आसा म्हणून चिंतून ती आयिल्ली. डिसअपॉयंट जावन इंटरवलार उठोवन गेली. म्हणजे असले पुरा शब्द या असले संगती करतना लोक आकर्षीत जाता आनी ह्या खातीर असली बरोवपां येतात. पदरदीप ह्या विशीं एक शब्द म्हाका एकाणी सांगितली. पळय हे पळय जेजू विशयांत काणी करतात पूण एक सत कोणेंच तें ना करूंक जायना. कितें म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत निस्कळचिणी एक माऊली जावन नासलें. आपूण एक निस्कळ जियेजय हांव एक सुरो जियेजय म्हणलें नासलें. कित्याक देवान मनशाक पळय आसतना तुमी वाडा आनी सडा म्हणलो जावन आसलो पयलो उपादेश. आजुनी इस्रायल पर्सा मानता आसतना पयलो उपादेश म्हळ्यार तांकां वाडा आनी सडा म्हणून संवसार बरा म्हणून देवान सांगलो. कित्याक तो आजुनी ते पाळटात आनी त्या देखून तांच्या रिवाजींनी सबार आसात. त्या म्हजो भाव भुरगें आसतना सरात जाल्यार ताच्या स्त्रियेक हांवें घेजय आनी ताच्या म्हज्या सरल्या भावाक भुरगें उपजयजय. वपार न्हय गडीत गडीत ते तशें देखून स्त्रियांक जेजूच्या जिणेंत जेजू कशी उलटी साडावळ जेजूक आसली तर तो एक बोट लोक ताका बोट जोगताय आसले. आनी खंयसर नाल्यार एक खंयसर तसलीं डॉक्युमेंटां ताचे विशीं बरयल्लीं आमकां मेळची आसलीं. पूण जेजू सांगचे प्रमाणे त्याग करी जाय. तूं मतींत बायल मनशान व्यभिचार करून जाला तुज्या तुजे मतींत मनशा हेरांक तूं प्रद्वार करून जाला म्हणलें थसले मनोभाव आसलो व्यक्ती केदींच ही असलीं कामां बायल मनशांच्या फाटल्यान वचून या तांच्या मोगार पडून आसलो सत जावंक सादी जाता. आमी हो विशय इतल्यार सोडटा आमी कित्याक तो आमी खंडीत जावन मांडून घेवंक साध्य ना आनी मांडून घेवंक गरज ना. आयच्या नियाळसो मुखलो विशय मार्क आपल्या 16व्या अध्यायांत म्हणटा आनी तशेंच सुवांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा जिवंत जेजू पयले फावटी मेळटा मरी मगदलेनाक आनी तिचे येता म्हणून 7 देंवसार दवडयलेले म्हणलें तसलें एक उल्लेखी आसा. आनी एका कुशीन ती एक पातकीन म्हणलें तसलें या प्रद्वारी स्त्री म्हणलें तसलें एक बिल्लोय आसा. कन्फ्यूज केल्ले बरें दिसता. ह्या संगती विशयान थोडो दीप हांवें सांगचें जाल्यार
आमी आमकां एक वांजेल मार्काचो वांजेल आनी जुआंवचो वांजेल मातेवाचो वांजेल आनी लुकाचो मिक्स करूंक आमकां अधिकार ना. कित्याक कोताय मातेवाचो आनी जुआंवचो वांजेल लुकाचो वांजेलांक ते खंयी एक मेळटात एकामेका पूण एकामेकांतल्यान कॉपी करना. तांचे हांवें तोंडपाशी उलोवचे ती इगर्ज माता तोंड संप्रदाय सुरू केली ती इगर्ज माता तांकां एक कडेन खंयी मेळटा पूण तांचेच जावन आसले सोर्सीस आनीक आसात. पूण तशें एक कडेन एकामेकाक आपडटा म्हणल्यार आमी चिंत येता इगर्ज माताचें ते इन्फॉर्मेशन जेजू विशीं. पूण तुवें सांगची ते घडीत जुआंवचें जुआंवन मेरी मागदलेना विशीं सांगला. जुआंवचो वांजेल बरयल्लो निमाणो 1990, 91, 92 म्हणल्यार बरी. त्या देखून त्या काळार लोकांचे चिंताप जावन आसले तांकां चरित्र जावन सुमार जीव जावन आतां 60-70 वर्सां पयस आसात ते. देखून त्या वेळार लोकांचे चिंताप जालें मरी मागदलेन म्हळ्यार पातकी. त्या देखून ती पातकी स्त्री जावन आसली जेजूच्या कन्वर्टेड जाल्या उपरांत संपूर्ण तरान जेजूचो लिजोन खरी तरान पटलाव केलो. मोरये संगीत ही आसली एका वाटेन आनी त्या खातीर जेजूच्या मरणा उपरांत आयताराच्या फांत्या वेळार ती उठोवन समाधी दर्शन केलं म्हणून उल्लेख करता. तसो मोग पेद्रू बरी तिका जेजू जिवन जातलो म्हणल्यार त्या विशयांत पेद्रू इनान आसलो. तशें स्वाभावीक ताचे रेस्पेक्टफूल जेजू ते आसले अभिमानान ती गेली. कित्याक ती रिवाज आसली तिसऱ्या दिसात परत्यान तेल वतूंक ते कांय अरोमॅटीक ऑयल्स त्या कुडी वयर वतूंक तांकां तो रिवाज आसली. त्या देखून ती थंयसर पावली. पूण तेन्ना ते फातर कशें हांवें तो फातर शिळा लोळयतली म्हणून चिंतून आसतना तिका ते गणितां बरयल्लीं आमकां विस्मीत करतात की इज अ शॉकिंग एक्सपिरियन्स. तांकां तिका मेळिल्लें चिंतलें एक्सपिरियन्स न्हय हांवें चिंतूंक नासलेली एक संगत आनी त्या देखून थंयच ती सोडता आनी फाटीं धांवन येता आनी आपोस्तलांक आपयता. त्या देखून जुआंवच्या वांजेलांत ती मरी मागदलाची पातकी जाली जावन पुरो तिच्या विशयान पातकी म्हणून आमकां डॉक्युमेंट ना. मागदला जावन आसा एक ल्हानशी हळ्ळी सेसरेया आनीक ताबगाच्या मोदें म्हणजे काफरनांव हे पळय ल्हान हळ्ळ्यो नाझरेत म्हळ्यार ह्या सरोवराच्या भोंवती अशा हळ्ळ्यो जावन आसतात. जेजू काफरनांवांत आसलो चड काम करन थंय कोराझीन बेतसाइदा म्हूण त्यो सिटी आसल्यो हळ्ळ्यो. ताचे उपरांत ताबगा जेजून उंडो रद्दी करून दिल्लो 5,000 तो जागो. उपरांत इशीन आयल्यार सेसरे व्हडली एक व्हड शहर आसा त्या वेळार जेजूच्या काळार आसलें न्हय सर फिलिपी न्हय सेसरे वय सर फिलिपी वयर पडटा. आनी ताच्या पयले एक 500 किलोमिटर पयले एक हळ्ळी आसा मागदला म्हणून. थंय ही स्त्री थंय तें नांव आसलें आमचें बरी आल्कुदंगा नासली एकच बापायचें नांव ना तर चेडक्यांक बापायचें नांव स्त्रियांक सडाव जाग्याचें नांव जावन येतालें. आतां मागदलाची मोरी आनी तशेंच आमी बेतानियाची बेतानिया जागो एकच ना. मागदला आनी बेतानिया एक 100 किलोमिटर पयस आसात. मागदला आतां बेतानिया जावन आसा बेथलेमा बरी जेरुसलेमाच्या भोंवती आसली हळ्ळी. बेतानिया जेरिको तर ही मोरी मार्ताची बहीण न्हय ते खंडी जावन न्हय. मार्ता लाजराची बहीण न्हय. त्या खातीर जी कोण जेजूच्या पांया मळान बसून आयकतली ती शिकोवन ही मोरी न्हय मागदलाची मोरी ती न्हय. वय कारण आमकां दुसरें म्हणजे नांव दिवं ना. मागदला आनी बेतानिया 100 किलोमिटर पयस आसा. आनी ही बेतानियाची लाजराची बहीण आनी मार्ता मोरी आनी मार्ता जेजूची सैरी जावंक पुरो. कित्याक जेजू जल्मालो आनी ह्या बेथलेमांत
ते 2 किलोमीटर पयस आ थंयच लागींच. आनी जो हांव दिसत आईन केरें तिके पळय तिके बेतानिया आणि जेजू जल्मल्लो बेथलेहेम लागीं लागीं 2-2.5 किलोमीटर मात. तशें देखून सैऱ्या भितर वळखीच्या भितर ते कुटाम देखून त्या देखून जेजू आपणाचेच हॉटेल म्हणल्या बरी थंय तो आपणाचेच घर म्हणल्या बरी लक्ष्मी सेरी म्हणल्यार ते येतालो. देखून लाजरस म्हजो इश्ट म्हणून जेजू म्हणटा. तशें तो जेरिको तावन ते चलो नॉर्था तावन उत्तर तावन ते येवन जेरिको तावन वयर सोडून जेरुसलेमाक येवन थंय देवळांत मेळटा. देखून आमकां अधिकार ना एकल्याक पातकी म्हूण ते लावंक एकल्याक ना पातकी म्हूण ते लावंक. खंयसर पातकी म्हूण सांगलां थंय पातकी, खंयसर नांव दिलां तें नांव, आनी खंयसर नांव दिवना ते नांव दिल्याचें नांव ताका दिवन तें लावचें आमकां अधिकार ना. ह्यो प्रसंती सुखी करच्यो उण्या समजुने वरवीं केन्ना आमकां सारके समजून येता. कित्याक आमी चारी वंजेल एकत्र म्हणून घेता आनी त्या रितीन आमी समजता जाल्यार पयल्यांत तुमी सांगलां हें समजूंक कश्ट. पूण भावन आनी भयणीनो, थोडेपणी दुबाव आमच्या मतींतले परिहार जाले म्हण हांव चिंता. मोरी मगदलेन खंडी जावन इगर्ज मातेच्या चरित्रेंत एक व्हडतो एक स्थान घेता. कसलेंय बॅकग्रावंड जावं दी, पाठतळ कसलेंय जावं दी, तूं मुखार कितें शेवट दवर चलताय तें गरजेचें. आनी ह्या स्त्रियेन जेन्ना जेजूची सारकी वळख तिका जाली, संपूर्ण जिवीत बदलिलें, संपूर्ण बदलली. जेजूच्या खऱ्या मोगान ती पडली आनी असो परिणाम जावन त्या तिच्या खऱ्या नितळ मोगाक जेजून एक बेसांव दिलें, आशिर्वाद दिले. आनी असो परिणाम जावन जिवंत जेजू पयलें तिका दिश्टीक पडलो. भावन आनी भयणीनो, आज ह्या संघटनेचें स्मरण आमी करतात. आमी एक उडास दवरूंक जाय. आमचें बॅकग्रावंड पाठतळ कसलें म्हणलें गरजेचें न्ही. आमी खंयच्या रितीन जेजूचो मोग करता तें गरजेचें. आनी जर मगदलाच्या मोरयेंतल्यान आमी आज शिकायचें हें आनी शिकता तर खंडीत जावन त्या जिवंत जेजूक आमी भेटतले. आमी सुमेस्तांची इस्त आशा जावन आसा त्या जेजूक आमी भेटोवंक आसा. आमची भेट सुबित्त जावन उडासाची जावन तुमच्या सुमेस्तांच्यान आमी आयसोनी याड करूंक आनी ही समजुनी वांटून घेवंक आमचे सवय आशिल्ल्या मनादीक बाब ज्यो तावरो आमच्या सुपेरियराक तुमच्या सुमेस्तांच्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वाद आमकां खंडी जावन आज आयकल्यो थोड्यो संगती नव्यो जावन वचूंक पुरो त्या गांवांत ते मौल्यात ते सरल्यात. हांव वचोंक ना नव्यो, तुमकां जायत्यांक त्यो नव्यो. तरी मुखल्या दिसांनी आणखी असल्या संगती विशयान आमी सरळ समजून घेतल्यो. सुमेस्तांक देव बरें करूं.